नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार। हांव समिता कुंकळकार। आजच्या टी टाइम बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया ताच्यो हेडलायन्स। पणजे पाटा वाठारांत लाच घेतना आयकर खात्याच्या अधिकाऱ्याक धरलो रंगे हात। सीबीआयची कारवाय, फुडलो तपास सुरू। फर्मागुडीच्या आयआयटी कॉम्प्लेक्सात बॉम्ब दवरिल्ल्याची वावडी। पुलिशेन घेतलो सोद। कितेंच लागलें ना हाताक। विद्यार्थ्यांक परते आपयले कॅम्पसात। राजीनाम्याच्या मुद्द्याचेर सभापती रमेश तवडकारा वांगडा फोनाचेर जाला उलोवप। गोंयांत आयले उपरांत मेळून करतलो चर्चा, सांगता भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सदानंद तानावडे। कॅश फॉर जॉब प्रकरणाचे चौकशे खातीर सोमार मेरेन एसआयटी स्थापन केली ना जाल्यार करतले खर आंदोलन। काँग्रेसीचो भाजपा सरकाराक अल्टिमेटम। तीस कुसगांवां बापायचो खून करून पुतान केली आत्महत्या। बुधवारची घडणूक। पुलिशेन केलो पंचनामो, फुडलो तपास सुरू। कॅश फॉर जॉब स्कॅमाची सरकारान करची न्यायालयीन चौकशी। काँग्रेस, आम आदमी पार्टी आनी पर्वरी वेलफेअर फाउंडेशनाची मागणी। आता पळयात खबरो विस्तारान। फर्मागुडीच्या आयआयटी कॉम्प्लेक्सात बॉम्ब दवरिल्ल्याच्या पत्राक लागून फोंड्या बोवाळ पडिल्लो, पूण सगळे कडेन सोद घेतल्या उपरांत पुलीस आनी बॉम्ब सोद पथकाच्या हाताक कितेंच लागलें ना। ताका लागून ही फकत वावडी आशिल्ल्याचे लक्षांत येतकीच पुलिशेन सगळ्या विद्यार्थ्यांक परतून कॅम्पसात आपयले। तशेंच सुरक्षेच्या दिश्टीन कितें जतनाय घेवपाक जाय हे विशीं पुलिशेन विद्यार्थ्यांक मार्गदर्शन केलें। कितें जालां आयआयटीन तुमची मेल आयली तुमकां की हांगा बॉम्ब दवरला म्हणून अशें कितें? ना, मेल आमकां येवना। मेल ती आमच्या आयआयटी इन्स्टिट्यूटच्यान येयल्ली। ती मेल येयल्ली 3 इन्स्टिट्यूट, एक भुवनेश्वर, एक दिल्ली आनी गोंयांत आयआयटी इन्स्टिट्यूशन। आनी ही मेल येयली की हांगा बॉम्ब आसा म्हणून। आमकां इन्फॉर्मेशन येयलें 10:30 येते की हांवें सगळे युटिलायजीस सर्विसीस ज्यो कितके आसा त्यो सगळ्यो युटिलायजीस केल्यो। बॉम्ब स्क्वॉड येयले, एटीएस येयले, फायर ब्रिगेड येयले, मेडिकल, इवन डेप्युटी कलेक्टर स्पेशल येयलो हांगा, आमच्या एसडीपीओ येयलो। बाकी मॅक्झिमम स्टाफ घेतले आनी आमचे सर्च ऑपरेशन मॅक्झिमम जाल्लें आसा, थोडे उरलेलें आसा। आतां जितके जाले पळय ते कंप्लीट करतकीर की तांकां आमी अलाव केल्ले आसा। अभी जो पुलिस बहुत आ रहे थे, अभी क्या हुआ? अभी मिला कुछ? हमारे को एक थ्रेट परसेप्शन मिला था, आकर के उन्होंने चेक कर लिया, कुछ है नहीं ऐसे। तो पूरा चेक किया, हाँ, कंप्लीट चेक कर दिया और कुछ क्लियर कर दिया। तो बच्चों का अभी एग्जाम शुरू करेगा, हाँ हाँ, वो नॉर्मल चलेगा, नॉर्मल चलेगा। बिल्कुल। अभी कौन क्या लगता है सर? ये तो हम नहीं बता सकते, हमें जैसे आपको नहीं पता हमें भी नहीं। आम्ही आयआयटी जी कॉलेज आसा थंय आसा, जे जाग्यार काल सकाळी पुलिसांक 4 वरांचेर एक मेल आयली। मेलान सांगलें की हांगा आयआयटीन बॉम्ब दवरला म्हणून। ताका लागून पुलिसांनी रिस्क आनी नाका म्हणून सगळे आयआयटी जे बिल्डींग आसा सगळ्या हांगा चेकींग केलें, श्वानपथक गेले, डॉग स्क्वॉड येयले आनी डेप्युटी कलेक्टर शुभम नायक आशिल्लो, हांगा डीवायएसपी आशिल्लो, सगळे चेकींग केले। पूण अखेर हांगा फुस्का बार जो कोणी बॉम्ब दवरना हो निनावी कोणी केल्लो, बेश्टोच तरी कोणी केल्लो अशें आसा। आतां सद्याक आमचे पोलीस निरीक्षक जे विजयनाथ कवळेकर आसा ते हांगा कॉलेजीचे जे विद्यार्थी आसा सगळ्याक एक कडेन घेवन तांकां ब्रीफ करता की हांगा कशें रावपाचें, कितें रावपाचें, खंय शस्त्र जाल्यार कितें जालें हें सगळें तांकां ब्रीफ करता। गोमंतक टीव्ही खातीर फर्मागुडीवेल्यान एकनाथ खिरेकर। एसटी समाजाच्या 2 दिग्गज नेत्यां मदले कोफुसांव आता जग जाहीर जाला। मंत्री गोविंद गावडेन केल्ले टिके उपरांत सभापती रमेश तवडकारान राजीनाम्याची शिटकावणी दिली। हे विशीं भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सदानंद तानावडे विचारल्यार तो सांगता ह्या मुद्द्याचेर बेगीनूच सभापती तवडकारा वांगडा उलयतलो खंय। हालींच जाल्ल्या उटाच्या द्विदशकपूर्ती सुवाळ्यात मंत्री गोविंद गावडे नाव घेनासतना सभापती रमेश तवडकराचेर टिका केल्ली। हे टिकेक जाप दितना सभापती रमेश तवडकरान राजीनाम्याची शिटकावणी दिल्ली। सरकार आणि पक्ष अशा प्रवृत्तींक खपोवन घेत आसत जाल्यार मान आनी सन्माना खातीर आपूण सभापती पदय सोडपाक तयार आशिल्ल्याचो इशारो तवडकरान दिल्लो। हे विशीं भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सदानंद तानावडे विचारल्यार तो सांगता सभापती वांगडा फोनाचेर उलोवप जाला। सद्याक आपूण प्रचाराच्या कामात आसा। गोंयान आयले उपरांत ताका मेळून ह्या मुद्द्याचेर चर्चा करतलो खंय।
सर तुमची तवडकर सरा वांगडा म्हणजे जेन्ना सरान स्टेटमेंट केले की आपूण राजिनामा दितलो तेन्ना सर तुमच्या वांगडा तांची मिटींग जाली. सर कितें मिटींगेन जाली आनी कितें सांगतले ताचे बद्दल? आमची मिटींग जावना हांव महाराष्ट्र इलेक्शन आसा हांव तांचे कडेन फोनार उलयलो ओके. आनी तांकां सांगलें हांवें की जें कितें आसा तें आमी बसून उलोवया म्हणून. आनी त्या प्रमाणे हांवें ताका सांगलें की हांव 18 तारीख पर्यंत हांगा प्रचार आसा 19-20 केन्ना तरी बसुया आनी आमी उलोवया. मुख्यमंत्र्या कडेनूय उलयलो मुख्यमंत्री मागीर तांचे कडेन फोनाचेर उलयले कळ्ळें तुका न्ही. त्यामुळे हांव तांकां वैयक्तीक भेट जावना फोनार उलयलो आनी त्यामुळे ह्या आठवड्यान आमी बसतले 18 तारखेनंतर. हा म्हणजे ह्या आठवड्यात सर तुमची मिटींग जातली. हय बस घेतले. ओके. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. कॅश फॉर जॉब प्रकरणाचे चौकशे खातीर सोमार मेरेन SIT स्थापन केली ना जाल्यार खर आंदोलन करतले असो काँग्रेसीन भाजप सरकाराक अल्टिमेटम दिला. तशेंच हे आंदोलन घरा मेरेन व्हरतले अशी शिटकावणी काँग्रेसीन दिल्या. 2022चे इलेक्शन जे जाले तातूंत काँग्रेस पक्षाच्या मॅनिफेस्टोन आमी सांगिल्ले की स्टाफ सिलेक्शन कमिशना अंडर सगळ्यो नोकर भरती जातल्यो. ते हे सरकार ह्या राज्याचो मुख्यमंत्री अजूनही तोंड उघडना किंवा ताजेर क्लॅरिटी ना की बाबा डिपार्टमेंट वायज नोकर भरती जावची ना बट स्टाफ सिलेक्शन कमिशना अंडर जातली. आनी तो हे कित्याक उलयता? तो क्लॅरिटी मुख्यमंत्री हाजेर क्लॅरिटी दिना कित्याक ताजे फूल रॅकेट ताचे हे सगळे ऑफिस बेरर ताचे हे मंत्री ताचे आमदार आज गोंयच्या युवकांचे जीवनाकडे भविष्याकडे खेळटात. पैसे घेऊन नोकऱ्यो दिवपाक मेळपाक जाय म्हणून हे करना. फेर इन्क्वायरी जावची जाल्यार आमी डिमांड केल्लो की तातूंत एक स्पेशल SIT फॉर्म जावपाक जाय ताच्या मार्फत ते इन्क्वायरी जावपाक जाय. ताजेर अजून कांय ना. आमी सरकारा कडेन डिमांड केल्लो की एक स्पेशल बेंच हायकोर्टाच्या जजा अंडर कर ताजेरूय आज मुख्यमंत्री काय उलयना. आमी ह्या सरकाराक गोंय राज्याच्या मुख्यमंत्र्याक या आठवड्या मेरेन सोमार मेरेन जर तर हे सरकार जर तर आमी जो डिमांड केल्लो की हाजी इन्क्वायरी अंडर एक स्पेशल कमिटी हेडेड बाय हायकोर्ट जज जर तर जायना जाल्यार काँग्रेस पक्ष दारादारान घराघरांनी वाड्यांनी हे आंदोलन लोकां मेरेन व्हरतले. एक स्पेशल SIT हेडेड बाय हायकोर्ट जज हॅज टू अपॉइंट. गेल्ली 12 वर्सां हे सरकार भारतीय जनता पार्टीचे सरकार गोंयच्या युवकांकडे जीवनाकडे खेळटा आणि हे पैसे घेऊन जॉब विकता. तर आज म्हाका खंय दिसता की दिस गव्हर्नमेंट इज बिकम लायक अ सर्कस. इतले जोकर प्रत्येक मंत्री मुखेलमंत्री जाल्ले आसा जायते भाशेन लुटता आणि देर इज नो एंड टू दिस. People, we demanded that the people have to come forward and complain in large numbers. We will support you all. Today, one LDC job is being sold at 10 lakhs, 8 lakhs. DYSP was being sold, I believe, at 50 lakhs, 45 lakhs. What are you promoting? Is this the Goan culture? BJP was said to be a party with a difference. Is this the difference with your land dealings? आमची संस्कृती परंपरा वाट लावपाक हे कसिनो हाडटा, कसली फेस्टिवल हाडटा, ड्रग्स प्रमोट जाता. आधी पयलो एक कायदो कर म्हणून अशें शक्य आसा ते जातले जाल्यार पयलो जांचेर आरोप केल्या ताचेर केस फायल करची. ती केस तुम्ही प्रूव्ह करची पडटली. त्यानंतर दोशी म्हणून थारल्या उपरांत ताका शिक्षा जाता. तो शिक्षा घेवचो अधिकार आसा कोर्टाक. तुम्ही कशें करतले? सरकार जमीन ताब्यात घे. ताका लागून आदी पयलो कायदो हाड आनी तो कायदो कितलो कॉन्स्टिट्युशनली वेल्ड आहा ते मागीर पळया. हे हवेचे स्टेटमेंट बरोबर ना. एक हे जे आरोपी जे आता पर्यंत फुडें जाल्ले इन्व्हेस्टिगेशन करतलो जाल्यार एक इंडिपेंडंट ऑथॉरिटी आता करूंक जाय. कारण हो कॅन्सर कसो सगळ्या गोंयच्या जनतेक खावपाक लागला. जॉब्स कॅप्चर ताका SITची मागणी आमच्या अध्यक्षांनी केल्या ती अत्यंत योग्य आसा. ती केल्या उपरांत कांय वेळा नार्को टेस्ट करचो पडटलो कांय जाणांचो. तरच म्हाका दिसता खरें कितें हे भायर सरतलें. ताका लागून ही जी SIT आसतली ती इंडिपेंडंट आसता. तो इंटरफिरन्स कोणाचो आसूं दिस इज अ बेसिक इश्यू.
तीस कुसगांवां ताकवाडो वाठारांत चल्यान बापायचो खून करून आपूण स्वता आत्महत्या केल्ल्याचें कळटा. उपरांत फोंडे पुलीस घडणूक थळार पावले. फुडलो तपास सुरू आसा. कुसगांव सिद्धेश्वर नगर टाकेवाडा हांगा आज बापूय आनी पूत यांची दोगांचे मदीं कितें तरी जालें खबर ना काय, पूण बापायची मर्डर जाल्ली आसा आनी पूत जो आसा तो प्रमोद हेणी गळफास लावन आत्महत्या केल्ली आसली. जेन्ना ही गजाल त्या घरांत फक्त दोगांच रावताले आनी चली लग्न करून दिल्ली. जेन्ना ही गजाल जेन्ना चली आयली ते घराक तेन्ना ही गजाल उगडकीस आयली. जे बापायचें नांव आसा तो बलिराम, तो उसगांव गुरुदास प्रभू जो आसा तेंगेर कामां आशिल्लो अशी म्हणून गांवच्या लोकांनी म्हायती दिली. लोडर म्हणून कामां आशिल्लो आनी चलो खंय आसा खबर ना. पूण जेन्ना ही घटना घडली आनी पुलिसींक जेन्ना फोंडा पुलिसींक हाची म्हायती मेळ्ळी तेन्ना फोंडा पुलीस घटनास्थळी गेले जाल्यार गजाल खरीच गजाल घडलेली आसलेली की बापूय मेल्लो अवस्थेंत आसलो, तो गळफास लायल्लो अवस्थेंत आसलेलो. सद्याक हांगा फॉरेन्सीक टीम जी आहा ती पावल्ली आसा आनी अजून मेरेन तरी तेंची बॉडी थंयच आसा आनी इन्व्हेस्टिगेट चालू आसा. जेन्ना ही बॉडी इन्व्हेस्टिगेट जातकीर ती बॉडी हांगा मडगांव हॉस्पिसियोन पोस्टमॉर्टमा खातीर धाडटले अशें म्हणून सांगलेलें आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर उसगांवच्यान एकनाथ खेडेकर. आमदार मंत्री आनी मुख्यमंत्री निवळ आसत जाल्यार तांणी कॅश फॉर जॉब स्कॅमाची न्यायालयीन चवकशी करची अशी मागणी आतां नेट धरपाक लागल्या. कॅश फॉर जॉब स्कॅम प्रकरणात काँग्रेस, आम आदमी पार्टी आनी परवरी वेलफेअर फाउंडेशनानूय न्यायालयीन चवकशीची मागणी केल्या. कॅश फॉर जॉब स्कॅम प्रकरणात आता नवी नावां फुडें येवपाक लागल्या. ह्याच प्रकरणात मंगळारा अटक केल्ली श्रुती प्रभुगांवकर ही भाजपाची आदली पदाधिकारी आशिल्ल्याचे कळटकीर विरोधकांनी भाजपाचेर फोग काडिल्लो. दुसरे वटेन भाजपान पत्रकार परिशद घेत श्रुतीचो भाजपाकडे संबंध नाशिल्ल्याचे स्पश्टीकरण दिले. पूण आयज आम आदमी पार्टीन राज्यपाल श्रीधरन पिल्लयाची भेट घेवन ह्या प्रकरणाची खोलायेन चवकशी करपाची मागणी केली. सरकारातले लोकूच भारतीय जनता पार्टीचे ऑफिस बेररूय हातूंत भितर इन्वॉल्ड आसा म्हणून. आज जेन्ना ऑफिस बेररांची नांवां येता, आज जेन्ना ऑफिस बेरर अरेस्ट जाता तेन्ना भारतीय जनता पार्टी बॅकडेटेड रेजिग्नेशनां सांगता आनी सांगता नाही ते पार्टी सोडली. ते श्रुती म्हणटा ताणें म्हणटा ते म्हयनेभर पार्टी सोडिल्ली. केक खावयला भारतीय जनता पार्टीच्या मंत्र्यांनी, भारतीय जनता पार्टीच्या लिडर्सांनी ताजो केक कापला, खावयला, खाला आनी आतां म्हणटा ती आमची कोणूच न्ही. भारतीय जनता पार्टीचे आनी जे मडगांवचे जे अरेस्ट जाले ते म्हणटा ताका आमी काडलो म्हणून, एक्शन घेतली म्हणून. आतां नवीं नांवां भितर सरल्या, भायर सरता, ऑडियो भायर सरल्या, खूब कितें कितें आसा जे पॉयंट आउट करता की भारतीय जनता पार्टीचे लोक हातूंत भितर इन्वॉल्ड आसा म्हणून. बीजेपी सरकाराचो एक स्लोगन आसा, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा. पण आयज परिस्थिती गोंयांत कितें जाल्या, तुम भी खाओ हम भी खाएंगे मजा करेंगे. हे ब्रोकराचें सरकार, ह्या चीफ ब्रोकराक चीफ मिनिस्टर म्हणून रावपाक कसलोच नैतीक अधिकार उरूंक ना. फुडें नारी शक्तीक जे फुडें प्रमोट करता ते नारी शक्तीच्या फाटल्यान कोण तरी व्हडली नारी आसा म्हणून हें सगळें घडटा. नाल्यार पूजा नायका असले एक्यूज चीफ मिनिस्टरच्या घरा वचून कितें करताले? व्हेरी इम्पॉर्टंट प्रश्न. देर इज अ डाउट देर. म्हणून ज्युडिशियल इन्क्वायरी, वी आर आस्किंग फॉर अ ज्युडिशियल इन्क्वायरी. दुसरे वटेन काँग्रेसीनूय कॅश फॉर जॉब स्कॅमाचे चवकशीची मागणी केल्या. ते भायर 2019 ते 2024 मजगती जाल्ल्या नोकर भरतेचेर श्वेतपत्रिका काडपाची मागणी काँग्रेसीचो राष्ट्रीय फुडारी आलोक शर्मान केल्या. जो इसके अंदर अरेस्ट हुए हैं उनके फोटोग्राफ्स तमाम बीजेपी के नेताओं के साथ हैं. ऑडियो क्लिप्स भी आ रही हैं. हमारी सीधी मांग है कि एक व्हाइट पेपर आए 2019 के बाद कौन कौन सी रिक्रूटमेंट किस किस पोस्ट पर हुई, कौन कौन सी एक्सटेंशन हुई. मोदी साहब की स्टाइल में काम कर रहे हैं. ये भी एक अधिकारी को कई एक्सटेंशन देते हैं. एक चीफ इंजीनियर साहब हैं, उनको 3 एक्सटेंशन मिल चुकी. पूरा मोदी स्टाइल में पूरा रिक्रूटमेंट प्रोसेस और व्यापम स्टाइल में घटनाएं घट रही हैं. व्हाइट पेपर आए 2019 से लेकर 2024 तक कितनी रिक्रूटमेंट हुई है, क्या क्या प्रोसेस रहा है उनका, कब डेट ऑफ एडवर्टीजमेंट रहा है, सिलेक्शन का क्या प्रोसेस रहा, एग्जाम की डेट क्या रही, इंटरव्यू की डेट क्या रही, पूरा सार्वजनिक होना चाहिए. एक व्हाइट पेपर आना चाहिए. दूसरा, हाई पावर्ड कमेटी जो इंक्वायरी कमीशन है स्टेट का, उसके अधीन एक रिटायर्ड हाई कोर्ट के जज के तत्वाधान में इस पूरे मैटर की जांच होनी चाहिए. जाल्यार काल आमी स्टेटमेंट पळयलो बीजेपीचो, ते म्हणटा की ते आमचे मेंबरूच न्ही.
आता फोटो ताजी केक कातरता कोण? कॅबिनेट मिनिस्टर. ताजे फोटो आहा तुमचे सगळे आलेले. सगळ्यांक खबर आहा तुमचे मेंबर म्हणून. तो आमचा आमचे मेंबर एक म्हयनो पयलीं सोडून गेले म्हणून और कितें रिजायन जालें वॉटेवर. आता 4-5 लाख तुम्ही जी मेंबरशीप केल्या बीजेपीन म्हणून सांगता तातूंत ते मेंबर आसा काय ना हाजेर क्लॅरिटी दिया. आणि तो एकटेच न्हय, तो विकी मांद्रेकार म्हणून वास्कोचो धरला तोय तुमचो कार्यकर्ता. आनी कोण कुर्तरीचे आहा, आनी कोण नुवेचे आसा, खूब जाण आहा. आनी कानार पडला मिनिस्टरचो एक पर्सनल स्टाफ आसा ताजे बॅक डेटेड रेजिग्नेशन घेतला. नोकर भरती आयोगावरवीच सरकारी नोकऱ्यो दितले म्हणून मुख्यमंत्र्यान सांगिल्ले. पूण मडगांव नोकर भरती आयोगाक कुशीक दवरून पालिकेत नोकर भरती केल्या. हाचेर मुख्यमंत्र्यान स्पश्टीकरण दिवचे म्हणून प्रभव नायकान मागणी केल्या. आणि तांच्यांनी सांगिल्लें की स्टाफ सिलेक्शन कमिशन इज द ओनली ऑप्शन जॉब रिक्रुटमेंटा खातीर टू मेंटेन ट्रान्सपरन्सी आनी हे स्कॅम जावचे न्ही म्हणून. सीएमानी हालींच सांगिल्लें की स्टाफ सिलेक्शन कमिशनांतल्यानूच सगळे जॉब रिक्रुटमेंट जावपाक जाय जे गव्हर्मेंटाचे आसा ते टू प्रिव्हेंट जॉब स्कॅम्स आनी टू गेट ट्रान्सपरन्सी आनी जॉब्स मेरिटाचेर मेळचे म्हणून सगळ्यांक आनी कोणा कडेन इनजस्टीस जावची न्ही. पुणून आनी तांच्यांनी हेंय सांगिल्लें की जे जॉब्स आसा ते पयशे दिवन मेळना म्हणून गोंयांत. पयशे दिले म्हणून मेळपाना म्हणून. सो म्हाका तांकां नरेंद्र सावयकराक आनी सीएमाक विचारपाक जाय तांचो मडगांव जे रिक्रुटमेंट सद्या चालू आसा जे जॉब्स वेकन्सीज आयल्या म्युन्सिपालिटीन 13 वेकन्सीज आयल्या तातूंतले 11 LDCचे पोस्ट आसा. ताजेर तांच्यांनी स्टाफ सिलेक्शन कमिशनाक सायडलायन करून पळय जो डायरेक्ट एडवर्टायज करून रिक्रुटमेंट प्रोसिजर केला ताजेर तांचो कितें स्टँड आसा हें म्हाका पयलीं तांचे कडल्यान जाय. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. पणजे पाटो वाठारांत आयकर खात्याच्या अधिकाऱ्याक लाच घेतना सीबीआयन रंगे हात धरलो. बिरेस्तारा सकाळ फुडें सीबीआयन ही कारवाय केली. ह्या घडणुकेचो फुडलो तपास सुरू आसा. गोंयांत जे प्रकरण गाजता ते कॅश फॉर जॉब हे प्रकरण गाजता आसतना आयज एक गजाल कांय मिनटां पयलीं घडली ती म्हळ्यार पाटो हांगासर सेंट्रल लायब्ररीच्या फुड्यान एकट्याक सीबीआयन रंगे हात धरला. तो ब्रायब घेतालो अशें आमकां कळटा. सीबीआयच्या ऑफिसरांक हे कळ्ळ्या उपरांत सीबीआयच्या ऑफिसरान ते रेड मारली आनी ताका रेड हँडेड त्या मनशाक धरलेलो आसा. तो मनीस कोण, तेणें कितकी ब्रायब घेतली हें आमकां आजून खबर ना. ही फुडली अपडेट आमचे कडेन येवपाची आहा. पूण सद्याक जी अपडेट आहा ती अपडेट म्हटल्यार सीबीआयन रेड मारून पाटो हांगासर सेंट्रल लायब्ररीच्या फुड्यान दिसा उजवाडा ब्रायब घेताना एकट्याक धरलेलो आसा. आमी जेन्ना ही आमकां खबर कळ्ळी तेन्ना आमी कन्फर्म करपाक लागून सीबीआयच्या ऑफिसान येयले. सीबीआयचे जे स्टेशन थंय येयले आनी हांगासर आमकां कन्फर्मेशन मेळ्ळें की हय आयज दनपारां एक रेड जाल्या आनी ती रेड जावन आसा सेंट्रल लायब्ररीच्या फुड्यान आनी थंय एका मनशाक ब्रायब घेताना सीबीआयन धरला. ती सीबीआयन रेड जावन एकट्याक पाटो हांगासर रेड हँडेड धरलेले आसा. पयस रावत गोमंतक. बालदिसा निमतान चिंचोण्या भुरग्यां खातीर खासा बाल ग्रामसभा आयोजीत केल्ली. हे बाल ग्रामसभेक सुमार 300 परस चड विद्यार्थी हाजीर आशिल्ले. भुरग्यांचे वेगवेगळे विशय ह्या ग्रामसभेक चर्चेक आयले. विद्यार्थ्यांक जे त्रास जातात तांच्यांनी ते ग्रामसभेत मांडले आनी सरपंचान भुरग्यांचे प्रस्न सोडोवपाचें आश्वासन दिलें. When you become big, you'll remember one day that I was part of this Bal Gram Sabha. We have taken down the names in our register books, Bal Gram Sabha, the minutes book. It will be noted down. All what we discuss over here, what we make decisions, what our ideas, everything will be noted. And when it become big, one day we can go to that book. So on behalf of my Mr. Chinchiri Joseph, all the representatives, once again I thank you all and I now follow the Gram Sabha procedure as per the agenda. And we have also our resource person over here, Ms. Sonam. She will also guide you in different ways how to object, rights and different subjects she will go through. So once again, I thank you everyone for coming and I wish you all a happy Children's Day. And देवान तुमचे भरपूर आशीर्वाद गावतो, तसोच तुमचे फॅमिलीचे तुमच्या पाचे
चड करून तुमी तुमचे लक्ष तुमच्या शिकपाचें घालपाक जाय. आज आमी येयलो मोबायल, बट मोबायल कीपींग aside, you have to study. You have to make a career, and if you make a career, that is only you have to study and move forward in your life. So thank you everyone. बिरेस्तारा बाणावलेचो आमदार वेंझी वेगस हांणी हेर अधिकाऱ्यां सयत सुरावले अंडरपासाची पळोवणी केली. ह्या अंडरपासाच्या दुरुस्ती खातीर रेल्वे अधिकाऱ्यांनी मान्यताय दिल्या. हे विशीं सुरावले ओव्हरब्रिज बांदपा खातीर अहवालूय सादर करतले अशेंय तांचें म्हणणें. ह्या अंडरपासात उदक उरिल्ल्यान थळाव्या लोकांक बरेच त्रास जातात. तशेंच रेल्वे ट्रक हुपतनाय लोकांक त्रास सोंसचे पडटा. काम बेगोबेग पुराय जालें जाल्यार आमकांय ताकाय मेळटली अशें रेल्वे अधिकाऱ्यांनी पळोवणे वेळार सांगलें. फ्यू डेज बॅक आमी सगळे येयल्ले तुमच्या माध्यमांतल्यान परत एक फावट रिमायंडर दिवपा म्हणून न्यूजार हाडले तुमी, वीच वॉज अ व्हेरी गुड थिंग. हेका लागून हांव मिडिया सदां एप्रिशिएट करता, कित्याक एज अ आमदार आमी सगळे कडेन एक फावट पावना आनी लोकूय एक फावट रिमायंडर दिवपा पावना. बट वेन यू ऑल ब्रिंग आउट थिंग्स ऑन अ पॉझिटिव्ह नोट तें घेवन गोवनाचे जे आयिल्ले तो न्यूज घेवन ऑन द पॉझिटिव्ह नोट हांव हिंग येयलो, सगळे डिपार्टमेंटा आपयले. ते दीस आमी डिसिजन घेयलें की दॅट वी वील स्टार्ट टेम्पररी सोल्युशन, एक क्लीन अप करपाक, पंप घालून उदक साफ करपाक बाय थर्सडे. आणि टुडे इज थर्सडे, द वर्क हॅज स्टार्टेड हियर. वी हॅड ऑल्सो गिवन अ कमिटमेंट दॅट वी वील टॉक टू द रेल्वेज. हांव पीसी रेल्वेको उलयलो आनी पीसी रेल्वेन एक तेंगे रिप्रेझेंटेटिव्ह आज हिंग धाडलो. आणि नाव वी हॅव डिस्कस्ड द नेक्स्ट